नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। राफाला वेल्यान बीजेपी काँग्रेसीचे रॅलीत तोंडाक तोंड गेले आंगार जमावाचे वाजले। पणजे काँग्रेस हावजा मुखार तणाव, पुतळ्यांची जाळपोळ, घोषणाबाजी, चपलांचे वार, बॉमांचो फार। पर्रीकार राफालाचेर उलोवचोच ना, पर्रीकार मोदीचे एकामेकाक ब्लॅकमेल, काँग्रेसीच्या जयपाल रेड्डीचो आरोप, राफालाच्या दर्जाचेर दुबाव ना, व्यवहारात स्कॅम। मायनिंग फ्रंटाचो धारबांदोड्या सुदिनाक घेराव, सुदीन म्हणटा 5 दिसां भितर मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ मेळटा प्रधानमंत्र्याक, उपाय येतलो। खांडेपार पुलाचे उक्तावण आता 22 तारखेर, फ्रंट निषेधाचेर ठाम। मुख्यमंत्री पर्रीकार फायलीर सय मारूंक शकनात, जाला सेकंडरी इन्फेक्शन, खुद्द पर्रीकाराचो मुखेल सचिवाक नोट, गजाल हायकोर्टात लिपयली, ट्राजन चल्लो सुप्रीम कोर्टात। लोकांचे पर्सनल कॉम्प्युटर कम्युनिकेशनाचेर सरकाराचो दोळो, केंद्राचो 10 एजन्सी खाजगी कॉम्प्युटर मेसेजी मेल तपासपाचो अधिकार, सरकार व्यक्तित्व हक्काक हात घालता, विरोधकांचो बोवाळ। आणि नॅशनल हेराल्ड केशीत काँग्रेस आणि गांधी घराण्याक दिल्ली हायकोर्टाचो धपको, दिल्लीतले मुख्यालय 2 सप्तकांत खाली करचे म्हूण कोर्टाची ऑर्द। काँग्रेस बीजेपीचे रफालाचेर रणकंदन, पणजे काँग्रेस हावजा मुखार बीजेपी काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे रॅली वेळार पेटले तोंडाक तोंड, कार्यकर्ते आंगार गेल्ल्यान तणाव जालो, एकामेका आड घोषणाबाजी, पुतळ्यांची जाळपोळ, पुलीस फोर्साकूय आटपना अशी परिस्थिती जाली, चपलांचे वार, बॉमांचो फार जालो। काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी जयपाल रेड्डी म्हणटा पर्रीकार राफालाचेर उलोवचोच ना, प्रधानमंत्री मोदी आनी तो दोगांचोय एकामेकाक ब्लॅकमेल चल्ला, राफाल बरें मात व्यवहारांत स्कॅम, ताका खंय जेपीसीच उपाय। फुडाऱ्यांच्यो मिडिया परिशदो जाल्यार काँग्रेस बीजेपीचे कार्यकर्ते एकामेका आड रस्त्यार। पणजे काँग्रेस हावजा लागसार धरण्याक बशिल्ल्या बीजेपी वाल्या मुखार सांजे काँग्रेसीन समोरासमोर चॅलेंज दिवन हो प्रसंग हाडलो। तेंडुलकराक लज दिसपाक जाय। काँग्रेसाच्यो बायल्यो प्रेस आशिल्ले, काँग्रेसाची एक बायल आरती घेवन आशिल्ली, दुसरी बायल बुके घेवन आशिल्ली, तिसरी बायल
पेडे घेवन आशिल्ली, चवथी बायल सामुसा घेवन आशिल्ली, बॅनरा सकयल आमी उबी रावले. हे विनय तेंडुलकर म्हाका उतरां येनात वेदर ही इज अ MP or illiterate MP. He is the man who took the tart of samosa and बायलाच्या तोंडार उडयल्ले आसा. This female, there was samosa stone on face. Her one ear is missing. Her hair was pulled like this. हाजेर काढले आणि रोमानोचेर हे पळय कॉटर बाटली मारली. एडगराचेर हे पळय फातर मारले. थोडे बेवडो आशिल्ले पिवन आयले रॅलीक. This is BJP culture. This is BJP culture. When I stood on the car and said Rahul Gandhi Zindabad, Congress Party Zindabad, these slippers and these sandals were thrown on us. लोकशाही मार्गाने आम्ही परमिशन घेऊन मोर्चा काढलेलो आणि काँग्रेसवाले काय नासतना येतात आणि आमचो मोर्चा आडोवपाचो प्रयत्न करता. आमच्या पक्षाच्या नांवान घोशणा दितात. आमकां थंय सामोसा दिवपाची कसले तरी दुशीत सामोसा कुसलेले सामोसा आमकां खावपाचो प्रयत्न करता. हे खंयचीच राजकीय पक्ष म्हाका दिसता हें अशें करचो ना. दुसरो पार्टीचो मोर्चा आसल्यार आमी केन्ना आमचे कडेन सुद्दां मोर्चे गेले आमी ऑफिसांतल्यान पळयतात. पूण आमी हांगसरल्यान कितें चप्पल मारली, खंयचे सोऱ्याचे कॉटर मारले, सामोसा हें दिनात. हेजो आमी निशेध करता. राफाल डिलाचेर काँग्रेस आनी BJPचो सध्या वता थंय एकामेकांचेर कावंटर अटॅक. राफालाचेर काँग्रेस लोकांक पिशी करता म्हूण BJPन 2 दिसांत गोंय धरून देशभर 60-70 पत्रकार परिशदो घेतल्यो. ताका जाप दिवंक काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी जयपाल रेड्डी शुक्रारा गोंयांत. Mr. Manohar Parrikar may have been guided by 2 factors. One is he didn't want to harm the prospects of his party by telling the ugly truth about the Prime Minister. Secondly, Prime Minister can relieve him of his chief whip. After Mr. Manohar Parrikar has an axe to grind. Who has a bigger axe to grind than Manohar Parrikar? He is not well. We wish him well. So in a way, they are blackmailing each other. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धारबांदोड्या RTO ऑफिसाचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन शुक्रारा सुदिनाक मायनिंगवाल्यांनी घेराव घातलो. 5 दिसां भितर मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ खंय दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळटले. थंय चर्चेत मायनिंगाचेर कितें तरी उपाय येतलो म्हूण सुदिनाची फुर्योज जाल्ल्या फ्रंटाक थंड करूंक जाप. खांडेपारच्या पुलाचें 23 तारखेचें उक्तावण खंय आतां 22 तारखेर. मात उक्तावण सुवातेर निशेधाचेर फ्रंट ठाम. घेरावांतल्या लोकांक थंड करून सुदिनान धारबांदोडेच्या नव्या RTO ऑफिसाचे थारल्या प्रमाण उक्तावण केलें. उपरांत मिडिया कडेन उलयतना परत सुदिनान मायनिंगाचेर स्पश्टीकरण दिलें. माननीय मुख्यमंत्र्यान काल डिसिजन घेतलां कॅबिनेटाक. तें डिसिजन आज न्यूजपेपरार आयलां. आमचे जे मनीस आसा सगळे ह्या मायनिंग लॉबींत भितर घेवन वचपी त्यांचे शिष्टमंडळ घेवन आमी येता त्या आठवड्यात प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट मागला. तो अपॉयंटमेंट मेळ्ळे बरोबर आमी प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळटले आनी ताजेर योग्य असो तोडगो लोकांचें बरें दवरपा खातीर आमी काडटले. आज जर तें चालू केलें आसत फक्त प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी करूं शकता आनी तो रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी वता आनी तें जातलें अशें म्हाका दिसता. खांडेपार पुलाचें उक्तावण 22 तारखेक सांजेच्या 7 वरांचेर करपाचें थारलां. सुदीन म्हणटा सगळ्यांनी तातूंत वांटो घेवचो. काही तांत्रीक कारणां लागून जो आमचो युनियन मिनिस्टर स्टेट हाका प्रॉब्लेम आशिल्ल्या कारणान आमचे जे खांडेपार ब्रिजाचें उक्तावण समारंभ आशिल्लो तो 23 तारखेक आशिल्लो तो प्रीपोन करून 22 तारखेक सांजचो 7 वरांचेर दवरला. आनी सगळ्यांनी येवचें आनी कोणाकूय जर जाणट्या लोकांक उक्तावणाक भाग घेवपाक जाय जाल्यार ताणें आमचे बरोबर प्रपोज. खांडेपार पुलाच्या उक्तावणाक गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाचो विरोध. तांचो फुडारी पुती गांवकाराची दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसके उपरांतय पुती ठाम. सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर जो आसा ताणें मिटींग अरेंज केल्ली आसा. ती मिटींग जाल्या नंतर आमी आमचे डिसिजन सांगतले. तर तुमची डिमांड कितें? डिमांड आमचो इतलेंच आसा की मायनिंग केन्ना कमेन्स करता आमकां तुमी सांग आनी आमचें कांयच डिमांड ना. कितें स्टेप्स तुमी कितें केन्ना सुरू करतले टायम फ्रेम सांगा. आतां इतके टायम फ्रेम सांगून सोंपलें. एक कॉन्क्रिटली आमकां सांगा करतले की करतले ना करतले ना करतले एकदां स्पश्ट कितें आमकां सांगा. तांकां विड्रॉ करपाचें आसलें. सांजची मिटींग जातकच आमी डिसायड करतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी सावयो डायस. मुख्यमंत्री पर्रीकार सय मारूंक शकना. ताका सेकंडरी इन्फेक्शन जाला. पर्रीकारान फाटल्या 28 फेब्रुवारीक स्वता मुखेल सचिवाक हो नोट बरयल्लो. प्रधान सचिव ना जाल्यार आपल्या सचिवाक आपल्या हयकारा प्रमाण फायलीर तांची सय मारपाचो अधिकारूय दिल्लो. मुखेल सचिवान ही गजाल कोर्टांत लिपयली.
नोटीस कोर्टाक दाखयल्लो ना. आता फिर्यादीत राजन पर्रीकराचे हेल्थ स्टेटसाची केस सुप्रीम कोर्टात व्हरतलो. राजकीय एक्टिव्हिस्ट राजन डिमेलोन मुख्यमंत्री पर्रीकराचो खरो हेल्थ स्टेटस जाहीर करचो म्हूण घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारल्या. आता तो सुप्रीम कोर्टात चल्लो. मुख्यमंत्री सय मारपाचे परिस्थितीत ना हें दाखोवपी स्वता मुख्यमंत्र्याचो नोट मुख्य सचिवान कोर्टात लिपयलो म्हूण राजनाच्या आदोगाताचो आरोप. Stated in the note, I have been advised by the doctors treating me to avoid physical contact with files for the time being on account of possibility of secondary infection as part of the ongoing treatment. I have therefore authorized Principal Secretary to the Chief Minister and in his absence Secretary to Chief Minister to record my decision directions on the government correspondence including files, notes and append his signature for disposal of the same till further orders. Now this note was given to me yesterday after the judgment was passed. It basically corroborates the stand of the petitioner in fact that the Chief Minister has not been signing files himself. He is not in a position to sign. Now, it was my strong conviction after discussing with my lawyer that the courts are the conscience of the Constitution. And therefore, the anxiety and sentiments of lakhs of Goans about the Chief Minister's functioning, we took it up to the court. आर्ग्युमेंटा वेळार आयिल्ल्या कितलेशेच मुद्द्यांचेर कोर्टाची खंय निवाड्यात जाप ना. Third question posed by the court to the government was whether the medical report could be given in a sealed envelope to the court for its perusal. Now all these three questions posed to the government, the learned advocate general could not answer all these three questions, nor do we find it reflected in the judgment at all. हायकोर्टाचो आदेश पळयल्यार आता खंयच्याय संविधानीक पदार बशिल्ली व्यक्ती आयसीयूतल्यान पसून कारभार चलोवंक शकतली. This has to be appreciated. This is a good judgment. It will be now applied everywhere. You can go to the ICU, sleep and run the government. Who is taking oral instructions, whether he is in a position to make oral instructions, he is in a position to speak, we don't know. If he was in a position to speak, he would have met your. मुख्य सचिवाचो हो नोट पळयात. मुख्यमंत्र्याच्या नावान सय मारपाचो सचिवाक दिल्लो अधिकार. ताणें आपले अधिकार दुसऱ्या खंयच्या ज्येष्ठ वा सहकारी मंत्र्याक दिनासतना ते अधिकाऱ्याक दिल्ले. तेन्ना सावन पर्रीकार कॅन्सराच्या ट्रिटमेंटाचेर आसा. मात अजून मेरेन तरी हो नोट ताणें फाटीं घेतिल्ल्याची म्हायती मेळना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. नॅशनल हेराल्ड केशीत काँग्रेस आनी गांधी घराण्याक धपको. नेमाळाचे नवे दिल्लीतले मुख्यालय 2 सप्तकांत खाली करात म्हूण दिल्ली हायकोर्टान अर्द दिल्या. ही बिल्डींग खाली करूंक केंद्रान 30 ऑक्टोबराक अर्द काडिल्ली. नेरून सुरू केल्ले असोसिएटेड जर्नल्साक सरकाराच्या आदेशाक आव्हान दिल्लें. 56 वर्सां लिजार आशिल्ले हे सुवातेर फाटली 10 वर्सां प्रेसांची कांयच गतिविधी जायना. सुवातेचो फकत वेवसायीक वापर जाता म्हूण ऑर्डर म्हणटा. नोटीसीक जाप दिवंक ना म्हूण मडगांव पालिकेचो सीओ सिद्धिविनायक नायकान कोर्टाची बिनशर्त माफी मागल्या. फॉर्म्युलाचे एका पीआयएलाक धाडिल्ले नोटीसीक जाप दिवंक ना म्हूण हायकोर्टान मडगांवच्या सीओ आड जामीनपात्र वॉरंट काडिल्लो आनी 25,000चो दंड दिल्लो. हायकोर्टान ताचो माफीनामो मानून घेतला. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. नागरिकांचे खाजगी कम्युनिकेशनाचेर आता सरकाराचो दोळो. केंद्र सरकारान राष्ट्रीय सुरक्षेचे नांवाखाला 10 एजन्सीक लोकांचे खाजगी कॉम्प्युटर मेसेजीस मेल तपासपाचो अधिकार दिला. लोकांच्या गोपनीयता आनी व्यक्तित्वाचे हक्काक सरकार हात घालता म्हूण काँग्रेस धरून विरोधकांनी बोवाळ मारूंक सुरू केला. केंद्रीय गृह मंत्रालयान ही अधिसुचोवणी काढली. Going to monitor the computers, including your computer. That is an Orwellian state. George Orwell is round the corner. किसी के भी बेडरूम में घुस जाओ, किसी का भी फोन टैप कर लो, किसी को भी चौराहे पे पकड़ के जान से मार दो, यही तो चल रहा है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है. आम आदमी पार्टी इसका जमकर विरोध करेगी पार्लियामेंट के अंदर. जो भी टेक्निकली और जो भी लीगली करेक्ट है वो डिसीजन मिनिस्ट्रीज करती हैं, सरकार करती हैं. लेकिन विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि स्नूपिंग करने की. देखो विपक्ष की तो आदत है सवाल उठाने का. थ्रू दिस ऑर्डर द बीजेपी गवर्नमेंट इज कन्वर्टिंग इंडिया इनटू अ सर्वेलेंस स्टेट. इट्स द अल्टीमेट असॉल्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स and the right to privacy. It's also is in direct conflict with the Supreme Court judgment that right to privacy is a fundamental right.
भुरग्याचे मारबडे केशीत पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान ताळगांवचे रॉयल हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रेस मारिया जिता आफोन्साचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारलो. 8वीच्या भुरग्याक तिणें मारलो म्हूण आरोप. पणजे पुलिसांनी तिचेर FIR केला. 2014तूय तिचे आड अश्यो 2 केशी जाल्ल्यो. एके केशीत ट्रायल कोर्टान तिका सोडल्या. दुसरे केशीत पुलिसांनी पुरावे ना म्हूण क्लोजर रिपोर्ट दिल्लो. ताचो अजून निकाल लागिल्लो ना. 8वेंतल्या भुरग्याक बडयला म्हूण ताळगांवचे रॉयल हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रेस मारिया जिता आफोन्सा आड पणजे पुलिसेंत 15 डिसेंबराक FIR जाला. हे केशीत मारियान पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टात अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केल्लो. कोर्टान शुक्रारा तिचो अर्ज भायर मारलो. कोर्टान रजाव दिला तें अशें. मारिया आफोन्सा आड हे आदीं अश्यो 2 केशी. एके केशीत कोर्टान सोडल्या. केस खरीच सिरियस. दुसरे केशीत पुरावो ना. पुलिसांचो क्लोजर रिपोर्ट. ती केस परत उक्ती जावंक शकता. अटकपूर्व जामीन दिल्यार भुरग्यांचेर परिणाम. ती असो गुन्यांव परत करूंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. चिमला परत आनीक एकल्याचेर हल्लो. IT पार्का आड आवाज करतल्यांचेर हल्ले म्हूण बोवाळ. चिमलाच्या संदेश कुंकळकारान ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्या. 4 अनवळखी मनशांनी खंय ताचेर शस्त्रांनी हल्लो केलो. ताका गाळयोय मारल्यो. कदंबा प्लॅटोचेर सांजे पासयेक गेल्ले कडेन हल्लो जालो म्हूण कळटा. ताका बरोच मार लागिल्ल्यान GMCत घातला. हल्लो करपी अजून मेरेन तरी पुलिसांच्या हाताक लागिल्ले नात. राष्ट्रीय ज्युनियर बुद्धीबळ सर्तींत गोंयचे नितीश बेलूरकारान कांस्य पदक जोडून भारताचे टीमीत सुवात जोडल्या. येता त्या वर्सा वर्ल्ड आनी आशियाई ज्युनियर सर्तींनी नितीश भारताचे प्रतिनिधित्व करतलो. जम्मू सावन गोंयांत पावतनाच नितीशाक गोंय बुद्धीबळ संघटनेन विमानतळार उर्बे भरीत येवकार दिलो. It's a proud feeling to have won the first ever medal for Goa in national juniors, thus getting an opportunity to represent India in Asian juniors and world juniors. I would like to thank Shri Dilip Salgaonkar and Dr. Sagar Salgaonkar for their immense support. I would also like to thank the government of Goa, Goa Chess Association and the Tiswadi Taluka Chess Association for their support. My special thanks to Shri Nilesh Kabrar, Shri Kishore Bandekar, Shri Mahesh Kandolkar and all the other officials for their constant support. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.